माथेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देवसार लागल्या एक भुरग्याक बरो करता. उपरांत लोकांच्या जम्या सरशी ते पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे बुकार सर पडोन म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची काकुळत कर. ताका मोरलोक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की साबार फावटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशी हाडलो, पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना. तवळ जेजून जाप दिवन म्हळें, ये अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें? हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीन. ताका हाडटस जेजून ताका बेश्टायलो आनी देवसार ताचे थावन भायर गेलो. अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शीस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना? जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगतां, एक सासवाच्या कणा इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसात जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता.